संपूर्ण जी दुकानां आसात ती दुकानां तशी बंद आसलेली, पूण सकाळी 6 ते दनपारां 11 पर्यंत मॅक्झिमम दुकानां ओपन आसलेली। तातूंत ग्रॉसरी जे खूब जाणांचो प्रॉब्लेम जाल्लो, सो तांच्यांनी आयज ग्रॉसरी उचलली। सकाळी दूध आयिल्लें, सो दूध तांच्यांनी सकाळी 6 ते 10 पर्यंत सगळे ओपन आसलेली आनी त्याच्या नंतर ती सगळी दुकानां बंद जाल्ली। मेडिकल जे शॉप्स आसात ते शॉप्स अजूनही चालू आसात, तेंचेर तशी बंदी नासल्यामुळे मॅक्झिमम लोक मेडिकल हितून वताले। तशेंच डॉक्टर जे आसात ते सगळे डॉक्टर ना 3-4 डॉक्टर्स ओपन आसात आनी ते सेवा दितात। तशें पळयलें जाल्यार पेपर नुस्त्याचे जे विशय जो आसा, सकाळी एकूच गाडी नुस्तेकारांची आयली आनी सकाळी मॅक्झिमम लोकांनी जे नुस्तें जे आसा ते तेंच्यांनी उचललेलें आसा। बाकी तशे जी दुकानां आसा ती पूर्ण बंद आसलेले। गाडी जे आसात ते गाडये बंद आसलेले। जो बस स्टँडाचेर गाडी जे दिसता पळय ते पयले 1-2-3 दिसां पयलीं जे कदंबा दवरलेले आसा तशेंच आसात आनी हेच्या व्यतिरिक्त जे प्रायवेट बसीस आनी टॅक्सी जे आसा ते सगळे बंद आसलेले। फक्त 2 व्हिलर्स आनी कोण तरी चुकून 4 व्हिलर भोंवता आसतना दिसताले। सकाळी 11 पर्यंत हांगा जे सिच्युएशन आसले ते सगळे सुरळीत चलताले। त्याच्या उपरांत 11 पासून परत एकदा कडक बंद केल्लेले आसा आनी जो कोरोना व्हायरस संपूर्ण देशान आनी तसोच आमच्या गोव्यान आमी प्रिकॉशन घेवच्या खातीर सरकारान जी हाक मारलेली आसा तेका परत एकदा 3ऱ्या दिसा 100% प्रतिसाद दिल्लो आसा।